नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करियर ह्या कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. या कार्यावळीन आम्ही विंगड क्षेत्रातले तज्ञ मंडळी हांगा आपयतात आणि त्या प्रोफेशन विशीं त्यांच्याकडल्यान जाणून घेतात. आयच्या ह्या कार्यावळीन आम्ही जाणून घेतले टिचिंग प्रोफेशन म्हणजे अर्थात शिकोवपाचो जो व्यवसाय आसा त्या व्यवसाया विशीं जाणून घेतले आणि आमच्या भितर आसात, आमच्या मदीं आसात GVM B.Ed कॉलेजच्या प्राध्यापिका करुणा सातर्डेकर. मॅडम, तुमच्या ह्या कार्यक्रमात स्वागत. नमस्कार. मॅडम, तुम्ही शिक्षिका आसात, हांवूय शिकयतां, हांव तुमचो स्टुडंट, आमी एकाच फिल्डान आसात. एक टिचरां बद्दल एक आक्षेप घेतात नॉर्मली सगळे जाण की टिचर म्हणजे ताका सुशेगाद, ताका सुटयो भरपूर मेळटा, ताका पगार खूब, दनपारां बरें न्हिदपाक मेळटा आनी म्हणून टिचर जॉब बरो, टिचींग जॉब बरो. आयच्या भुरग्यांनी टिचींग जॉबाक ह्या खातीर येवपाचें, ह्या सगळ्या गजालीक लागून? पहिले म्हणजे लोकांक दिसता की टिचींग जॉब बरो म्हणजे हाफ डे मेळटा, चड सुट्यो मेळटा आनी आतां 6th पे कमिशन आयिल्ल्या कारणान चड पगार मेळटा. पण म्हाका तरी दिसता की टिचींग जॉब किंवा टिचर जेन्ना स्कुलान वयता किंवा क्लासान वयता तेन्ना खूब तयारी करून वयची पडटा तिका. किंवा आयची भुरगीं एक्सपोजर चड आसल्या कारणान खूब हुशार आसा, तांकां खूब म्हायती आसा, पण टिचर जर स्वताक अपडेट करिना, नॉलेज तिका ना, जाल्यार भुरग्यांक शिकयतली कितें? सो स्कुलान वयच्या पयलीं किंवा क्लासान वयच्या पयलीं स्वताची तयारी तिणें करपाक जाय. क्लासाच्या भायर आयल्या उपरांत ती आपल्या बरोबर खुबशें काम हाडटा. करेक्शन आसता, पेपर सेटींग आसता, भुरग्यांक खंय तरी फील्ड ट्रिपाक व्हरपाक जाय, भुरग्यांक खंय तरी कॉम्पिटिशनाक तयार करपाक जाय. ती तयारी ती क्लासा भायर करता. सो ही क्लासा भायर केन्ना जाता? जेन्ना ती घरा वयता तेन्ना ती तयारी करता. तो घरा आयल्या उपरांत ती न्हिदता किंवा तिका आराम मेळटा, हो तर जो रॉंग कॉन्सेप्ट आसा तर म्हाका तरी मान्य जायना. कारण टिचर क्लासान वयच्या पयलीं तिका तयारी करूंक जाय, क्लासा भायरूय तिका खुबशें काम आसता. पण अन्य प्रोफेशनान कशें आसता, 10 to 5 यू आर वर्किंग किंवा 8 to 6 तुमी काम करता, 14 वरां 12 वरां काम करता, त्याच्या उपरांत रिलॅक्स आसतात. पण टिचरीच्या मनान कंटिन्युअस भुरग्यांक कितें शिकोवपाचें, कशें मुल्यांकन करपाचें, तेंचें कितें पेपराक विचारपाचें, तें सगळें मनान काम करत आसता. करेक्शन आसता, फाल्यांची तयारी आसता आनी ताच्या बरोबर इट्स अ चॅलेंजींग जॉब. कारण जेन्ना तूं भुरग्यांक शिकयता तुज्या कडेन नवीन नवीन ज्ञान आसपाक जाय, नॉलेज आसपाक जाय आनी इफ यू आर अप टू डेट तरच भुरग्यांक तूं सॅटिस्फाय करूंक शकतलो. तर आमी रॉंग जर भुरग्यांक कितें सांगलें जाल्यार भुरगीं तुका प्रश्न करतलीं, मॅडम हें अशें न्ही. कारण आजकालची भुरगीं तर खुबूच फुडें सरिल्लीं आसा. टॅक्नॉलॉजी आसा, एक्सपोजर आसा तांकां, मॅगझिन्स आसा, TV आसा, मिडिया खातीर तांकां खूब नॉलेज मेळटा. म्हणून टिचरीन एक बरीच तयारी करून वयची पडटा. सो टीचिंग इज नॉट अ रिलॅक्सेशन जॉब पण इट्स अ चॅलेंजींग जॉब. कारण एक टीचर भुरग्यांक घडयता, नवे सिटीजन करता, म्हणजे आमच्या देशाक फुडें व्हरतले. सो बरे भुरगे घडोवपाक आमकां पयलीं बरें आसपाक जाय, नॉलेजेबल आसपाक जाय. तो एक खूब गैरसमज जो आसलो टिचींग प्रोफेशन विशीं तो पयस केलो की टिचींग प्रोफेशनाक फक्त तो इजी जॉब म्हणून जर येता जाल्यार तें चुकीचें आसा. जर मुळातूच तुमकां तेच्या विशीं जर आवड आसत जर तुमी टिचींग जॉबान येवं शकता किंवा टिचींग प्रोफेशनान येवं शकता. मॅडम, आमी शिक्षणाचे जे स्तर पळयतात ते एक प्रायमरी लेवल 1st to 4th, सेकंडरी लेवल आनी मागीर हाय सेकंडरी लेवल. आमी कॉलेज सेक्शन मातशें बाजूक दवरया कारण ताचे क्रायटेरिया कराचे वेगळे आसत. ह्या तिनूय स्तराचेर शिकोवपाक शिक्षका कडेन कितें क्वॉलिफिकेशन आसचें पडटा, ताणें कितें कोर्स करपाक जाय? आतां जर प्राथमीक स्तरार किंवा प्रायमरी सेक्शनान शिकोवपाक जाय, टिचर नीड टू हॅव 12th आनी मागीर D.Ed करपाक जाय. म्हणजे अप टू 6th standard, 7th standard ती शिकोवपाक शकता. दॅट इज प्रायमरी लेवल. आनी सेकंडरी इज 8th to 10th. त्याच्या खातीर ग्रॅज्युएशन करून मागीर B.Ed डिग्री मिनिमम क्वॉलिफिकेशन जालें आतां. ग्रॅज्युएशन प्लस B.Ed डिग्री. आनी जर हाय सेकंडरीक शिकोवपाक जाय जाल्यार पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी B.Ed डिग्री. ना आतां हातून फरक आसा. B.Ed जेन्ना करता भुरगीं BA करून येतात किंवा BSc करून येतात. BA त्याच विशयान करपाक जाय जो विशय स्कुलान शिकयतात. स्कुलान जे विशय शिकयतात तातूंत BA किंवा BSc करपाक जाय. म्हणजे हिंदी, मराठी, कोंकणी, इंग्लीश, सोशल सायन्स, मॅथ्स हे सब्जेक्ट आमी भुरग्यांक शिकयतात माध्यमीक स्तराचेर 5वी ते 10वी. त्या सब्जेक्टान जर भुरग्यान ग्रॅज्युएशन केलां एकूय खंयच्या सब्जेक्टान तो B.Edक अप्लाय करूंक शकता. आनी B.Edक मागीर एक मेथडॉलॉजी आसता, एक सब्जेक्ट आसता तो तातूंत
एज्युकेशन घेता म्हणजे 2 सब्जेक्ट तो शिकोवपाक शकता माध्यमीक स्तराचेर सेकंडरी लेवल आणि समजा म्हणजे एक काही सब्जेक्ट असे असतात की तुम्ही स्कूल सब्जेक्ट म्हटले बीएडाक जर ऍडमिशन घेतलो जाल्यार तर काही सब्जेक्ट समजा एखाद्यान एमकॉम केलें जाल्यार ताका बीएड करपाक मेळटा. एमकॉम केल्ल्याकूय करपाक मेळटा बीएड, पण सध्या गोवा युनिव्हर्सिटी एंड डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशनाचे BA BSc केल्ले बीएड करपाक मेळटा. पण एमकॉम केला ते आनी एक कॉलेज आसा गोंयांत आमची PS कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, थंयसर एमकॉम ज्या भुरग्यांनी केला आनी जी भुरगीं हायर सेकंडरीन शिकोवपाक सोदता तेंच्या खातीर ती मेथडॉलॉजी कॉमर्स थंयसर आसा, सो तांकांय करपाक मेळटा. म्हणजे पहिली ते 7वी मेरेन जेंका भुरग्यांक शिकोवपाक जाय ते डीएड करपाचे आणि 8वी ते 12वी मेरेन जे शिकोवपाक जाय तांच्यांनी बीएड करपाचे. खंयची गोंयांत कॉलेजीस आसा आनी गोंया भायर अशा प्रकार? आता गोंयांत आमचे मुख्य 3 कॉलेजी आसा. आमची कॉलेज GVMS डॉक्टर दादा वैद्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन फोंड्या, निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन आल्तीन पणजी आणि तिसरी सेल्फ फायनान्स कॉलेज PS कॉलेज ऑफ एज्युकेशन. ह्यो 3 कॉलेजी आसा. त्या भायर जेंका कोणाक डीएड करपाक जाय ते डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग पर्वरी आसा विच इज रन बाय SCRT आणि प्लस गव्हर्मेंट सेल्फ फायनान्स कॉलेज आसा कोलवाळी आसा. ओके. सो थंयसर डीएड टीचिंग कोर्स मेळटा, डीएडचे सर्टिफिकेट यू कॅन गेट. मॅडम म्हाका याद आसा की जेन्ना हांवें बीएड केल्लें तेन्ना BAचे मार्क्स पळयताले, म्हणजे म्हज्या सब्जेक्टान कितले मार्क्स पडले हाचेर एक मेरीट काडलेलें आनी ताज्या प्रमाणे सीट मेळ्ळें. म्हाका दिसता खूब सीट लिमिटेड असतात, जितले जाय तितले सीट आमकां घेवपाक मेळना. तेन्ना बीएड करता आसतना किंवा डीएड करता आसतना जर आमकां एडमिशन घेवपाक जाय पर्टिक्युलर त्या हितून जाल्यार खंयचे क्रायटेरिया आसा? म्हणजे हांव समजा BA जाला जाल्यार म्हाका कसल्या प्रकारची परीक्षा दिवची पडटली जेणे करून म्हाका बीएडाक एडमिशन मेळटलें? आता जर तूं ग्रॅज्युएट जाला जर एक सब्जेक्ट आमी घेवया इंग्लीश सब्जेक्टान ग्रॅज्युएशन केलां आनी तुका टिचर जावपाचें आसा, सो तूं अप्लाय करपाक जाय कारण तुजो सब्जेक्ट आसा इंग्लीश. अप्लाय केले बरोबर तुजें मॅरीट लिस्ट लागता आनी मॅरीट लिस्टान जर तुजो नंबर लागलो जाल्यार तूं यू आर क्वॉलिफायड टू आन्सर कॉन्टेंट टेस्ट आसता, म्हणजे इंग्लीश भाशेचें तुका कितलें ज्ञान आसा तें जाणून घेवपाक कॉन्टेंट टेस्ट करता. ताचे उपरांत इंटरव्यू कंडक्ट करतात, म्हणजे एक्सपर्ट्स किंवा सब्जेक्ट मास्टर्स. संभाषण कौशल्य कितलें आसा? तुका उलोवपाक येता, तुका वाचपाक येता, वाचल्या नंतर त्या परिशदाचो तुका अर्थ येता की ना ताचेर ती इंटरव्यू कंडक्ट करतात आनी मागीर ते मार्क्स आनी तुजे मॅरीट लिस्टाचे मार्क्स मेळून जर तुजे परत आनी एकदां मॅरीट लिस्ट लागता थंय नंबर लागलो जाल्यार तुका एडमिशन मेळटा. म्हणजे फक्त तुमचे BAचे किंवा MAचे मार्क्सूच पळयनात तर हे सगळे गजाली जे आसात ते महत्वाचे. आमच्या आयकुप्यांक आनी पळोवप्यांक एक महत्वाची गजाल मॅडमी कडल्यान कळ्ळी ती म्हणजे तुम्ही BA किंवा MA केल्या उपरांत किंवा MSc किंवा BSc केल्या उपरांत फक्त त्या मार्क्सा वयल्यान तुमकां बीएडाक किंवा डीएडाक एडमिशन मेळचें ना, तर एक वेगळी टेस्ट घेतली वतली आनी त्याच्या माध्यमांतल्यान कळटलें जेंकां एडमिशन देणार आहे की तुम्ही त्या जॉबाक किंवा त्या कोर्साक फिट आसा काय ना. ही एक सगळ्यात महत्वाची गजाल तुमच्या कडल्यान कळ्ळी. मॅडम ही जे आसा पळय म्हणजे डीएड तुम्ही सांगले सेल्फ फायनान्स आणि गव्हर्नमेंट ही दोन्ही रिकॉग्नायज आसा, तितकीच रिकॉग्नायज आसा आणि त्यांची फी स्ट्रक्चर कितें आसा? दोन्ही रिकॉग्नायज आसता, डीएड किंवा बीएड सेल्फ फायनान्स्ड आणि गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड. आता फीज गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड जे गोवा युनिव्हर्सिटी सांगता, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन सांगता अकॉर्डिंगली ती फीज घेतात. आणि सेल्फ फायनान्सडाक मातशी चड फी दिवची पडटा कारण तांकां त्या कॉलेजीक गव्हर्नमेंटची ग्रांट मेळना, सो ती फी सुद्दां गोवा युनिव्हर्सिटी फायनान्स कमिटी आसता ते डिसायड करता की कितली फीज कॉलेज घेवंक शकता. म्हणजे कॉलेज किंवा मॅनेजमेंट डिसायड करना की आमी इतले अमके घेतले पयशे, पण गोवा युनिव्हर्सिटी अँड DHE डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन ते डिसायड करतात आणि तांकां सांगतात तुमी इतली अमकी फी भुरग्यां कडल्यान घेवंक शकता. म्हणजे खंयच अशें समजुपाची गरज ना की आपण सेल्फ फायनान्स कोर्स करता हाचो अर्थ नोकरीच्या बाजारात खंय तरी आपल्याक कमी म्हत्व आसतलें ना ना. आता आमच्या गोंयांत कॉलेजी आसा सेल्फ फायनान्स आसा, गव्हर्नमेंट कॉलेजी बी आसा. तिनूय कॉलेजींनी सगळ्या कॉलेजींनी सेम सिलेबस पाठ्यक्रम तोच आसा जो गोवा युनिव्हर्सिटीन सांगला, NCTन सांगला तोच पाठ्यक्रम फॉलो करतात आणि शिकोवपाचे नॅशनल कावन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन. सो ताचे अप्रुवल आसता. सिलेबस जेन्ना नवो तयार करता तेन्ना NCTचे
अप्रुवल येवपाक जाय, कारण आमी हांगा बसून डिसायड करूंक शकना की आमकां कितें शिकोवपाक जाय भुरग्यांक. NCT इज देर वन बॉडी, गोवा युनिवर्सिटी आसा आनी एकाडेमीक कावन्सील आसता. तातूंतले मेंबर डिसायड करता की आतां भुरग्यांक सिलेबस कसलो आसचो, आनी तोच सिलेबस प्रायवेट कॉलेजीनूय आसता, गव्हर्मेंट एडेड कॉलेजीन बी आसता, आनी भुरगीं तेच शिकतात, फक्त फी स्ट्रक्चर वेगळो वेगळो आसता. त्यामुळे असं काय भेदभाव करपाची गरज कांयच ना. गरज ना, भुरग्यांक तेच हो एक शिकयतात. व्हडलो गैरसमज भुरग्यां मदीं आसा. मॅडम, ते तुमी अभ्यासक्रमा विशीं उलयले, ताचेरूच म्हाका प्रश्न विचारपाचो आसा की B.Ed आमी करतात, D.Ed करतात, तेन्ना एका वर्सान असो कसलो अभ्यासक्रम आसता जो त्या भुरग्याक शिक्षक जावपा खातीर उपयोगी आसा? आतां B.Ed करतना मुख्य म्हणजे भुरग्यांनी जो टिचर जावपाक सोदता तांणी क्लासान वचून कशें शिकोवप. टिचींग टॅक्निक्स असतात, म्हणजे आमी म्हणटात स्किल्स असतात, ते भुरग्यांक आमी शिकयतात की स्कुलान भुरग्यांक कशें हाताळपाचें, भुरग्यांक शिकोवपाचें कशें. जर तूं एक भाशेचो टिचर जावपाक सोदता, लँग्वेज टिचर, तर वाचन कशें करप, भुरग्यां कडल्यान वाचन कशें करून घेवप, हे सगळे टॅक्निक्स, स्किल्स, हे मेथडॉलॉजीन आमी शिकयतात. म्हणजे किंवा ज्या विशयान तुमी BA केला ती एक मेथडॉलॉजी, एक पेपर असता, आणि बाकीचे जे जनरल पेपर असता ते एज्युकेशनाचेर बेज असता. एज्युकेशनल सायकोलॉजी, एज्युकेशनल सोशियोलॉजी, एज्युकेशनल फिलॉसॉफी, आणि पयली म्हणजे सायकोलॉजीन मानसशास्त्रान भुरग्यांक कशें वागोवपाचें, भुरग्यां कडेन बिहेव कशें करप, किंवा कोण कोण फिलॉसॉफर जावन गेले जेंच्यांनी एज्युकेशना बद्दल कितें कितें सांगून गेले, ते सांगलां, अजून सांगतात, तेचो अभ्यास भुरगीं करतात. किंवा एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी, कशी आमी टेक्नॉलॉजी स्कुलान वापरूंक शकता, भुरग्यांक शिकोवपाक कशी वापरूंक शकता, ते आमी शिकयतात. मागीर सोशियोलॉजी, एज्युकेशनल सोशियोलॉजी, खंयची खंयची संस्था आसा, खंयचे खंयचे इन्स्टिट्यूशन आसात जे भुरग्यांक शिकवण दितात, भुरग्यांक एज्युकेशन दितात, तेच्या बद्दल भुरगीं अभ्यास करतात. आनी ताच्याच बरोबर एक इलेक्टीव पेपर आसता, तातूंत एनवायरमेंटा बद्दल शिकयतात, रिसर्चा बद्दल शिकयतात, आनी डिफरंट लॉज, डेव्हलपमेंट कशें जाला एज्युकेशनाचे भारतान किंवा भारता भायर, ते सगळे भुरग्यांक शिकपाक मेळटा. आनी ताच्याच बरोबर 2 मेथडॉलॉजी ते शिकतात. जर लँग्वेज आसा, हिंदी मराठी, हिंदी कोंकणी, किंवा इंग्लीश सायन्स, इंग्लीश हिस्ट्री, हिस्ट्री जॉग्रफी, मॅथ्स सायन्स, हे 2 सब्जेक्ट घेवन भुरगीं आपले B.Ed कंप्लीट करतात. म्हणजे पाठ्यक्रमान आमी म्हणूंक शकता तांकां 6 पेपर असतात. ओके मॅडम, जे तुम्ही विषय सांगले की B.Edक मानसशास्त्र आसा, म्हाका दिसता D.Edकूय हेच सब्जेक्ट आसतले, मानसशास्त्र आसतले, सोशियोलॉजी आसतले, किंवा फिलॉसॉफी आसतले, हे सगळे थियरी पेपर जाले. B.Edक फक्त थियरीच आसता ही, की वेगवेगळ्या भुरग्याच्या डेव्हलपमेंटा विशीं सांगपी, की काही प्रॅक्टिकल एस्पेक्ट सुद्धा B.Edक आसता? B.Edक असे 4 पेपर आमी चड थियरी सांगत रावता, की कोण जे फिलॉसॉफर जाले, मानसशास्त्र जाले, तांच्यांनी कितें सांगलां ते भुरग्यांक आयडिया मेळटा. आनी आतां स्वता शिक्षक जेन्ना जाता, जो पर्यंत तो फिल्डान वयचो ना, शिकोवचो ना, तो पर्यंत तो शिक्षक जावचो ना. ताच्या खातीर आमी तांकां ट्रेनींग दिता. पयलीं सुरवातीक कॉलेजीनूच ते शिकोवपाक लागतात, 5 मिनटाक शिकयतात, मायक्रो टिचींग आपल्याच फ्रेंड्सांक शिकयतात, म्हणजे ती तयारी करतात. एक एक स्कील, म्हणजे फळ्यार कशें बरोवपाचें, प्रस्तावना कशी करपाचें, स्पश्टीकरण कशें करपाचें, मुल्यांकन कशें करपाचें, हे 5-5 मिनटाचे ती शिकोवपाक सुरू करतात. त्याच्या नंतर हे जाल्या उपरांत फूल एक लेसन, 35 मिनटाचो लेसन भुरगीं परत आपल्या फ्रेंड्सांक शिकयता, 35-35 मिनटां शिकयतात. आनी अशी तयार जाली कॉलेजीन की आमी तांकां स्कुलांनी धाडटात. स्कुलान ती एक एक पिरियड घेतात, म्हणजे 35 मिनटाचो 1 तास भुरग्यांक ती शिकयतात. आनी एज मास्टर म्हणजे सुपरवायझर म्हणून आमी वयतात आनी फाटल्यान बसतात आनी ऑब्जर्व करतात की भुरग्यांक जे आमी शिकयलां ती सारकी शिकयतात की ना, तेंच्या कडेन क्लास मॅनेजमेंट जाता की ना, ती सारकें स्पश्टीकरण करता की ना, तेंच्यांनी प्रस्तावना सारकी केल्या की ना, हेचें मुल्यांकन आमी फाटल्यान बसून करता. आनी हाच्या उपरांत जेन्ना आमकां दिसता की सारकी तयार जाली, तेन्ना मागीर नोव्हेंबरान आमी तांकां 3 विका खातीर स्कुलान धाडटा. स्कुलान एडमिनिस्ट्रेशन कशें